आयज एक न्यूज येयल्या प्रुडंटाचेर आनी अदर मिडियाचेरूय एक न्यूज येयल्या कितें फेक कॉल सेंटर बस्ट केले क्रायम ब्रांचीन आनी 33% अरेस्ट केले थंयसर। एक बरी गजाल आहा कितें फेक कॉल सेंटर धरले आनी तांकां अरेस्ट केले, बरी गजाल। पूण तेज्या सकयलूच म्हाजें नांव येयल्लें आहा कितें बिलोंग्स टू मी म्हणून। तेजेर एक क्लॅरिफिकेशन म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हांव गोंयकारांक आनी म्हाजे वेल विशर्स आसा तेजेर। ती प्रेमायसीस भाड्याक दिल्लेली, रेंटाक दिल्लेली आसा। ऑगस्टान तेजो एग्रीमेंट केल्लो आनी ते ऑफीस म्हणून तेंच्यांनी घेतलेली आहा, ऑफीस चलोवपाक म्हणून। आतां तेतून ते कितें करतात तें हांव पळोवंक वचोंक ना, बट पुलीस सारकें ते इन्वेस्टिगेशन करतले, तेतून कांयच दुबाव ना। आनी सांगपाचें म्हणजे तेजी जी न्यूज येता तेतून खूब म्हणजे मनस्ताप जाता कितें इट्स फेक कॉल सेंटर बिलोंग्स टू तारक आरोलकर म्हटल्या तेंच्यांनी। तेज्या खातीर सांगूंक शकता की ती एक रेंटाक प्रिमायसीस दिल्लेली आनी ऑगस्टाच्यान ते आतां पर्यंत चलयताले थंयसर ते रेंटाक आनी रेंटूय तेंचे सारके येताले, तेतून त्या खातीर कांय ना। आनी म्हाजो हांगासर जो स्टाफ आहा तो थंयसर रेंट बीन कलेक्ट करतालो, केन्ना केन्ना ते हांगा हाडून दिताले आनी अकावंटारूय धाडटाले। पूण म्हाका हांगासर सांगूचें दिसता जे कोणी फेक कॉल सेंटर चलयला तेंचेंच नांव येवंक ना आनी थंय म्हाजें नांव येयलां आहा। म्हाका दिसता मिडियान तेंचें नांव पयलीं पब्लीक करपा जाय, जे कल्प्रीट आसा, जेंच्यांनी फेक काम केलां तेंचें नांव येवंक जाय थंयसर, न्हू म्हाजें थंयसर नांव येवंक जाय। कित्याक हांवें ताका एग्रीमेंट केला, लिव एंड लायसन एग्रीमेंट केला आनी भाड्याक दिल्लेली आहा। तश्यो म्हाज्यो टोटल 18 प्रिमायसीस भाड्याक दिल्लेली आहा सगळी कडेन। तेतून कितें जाता आनी कितें ना तें हांवें पळोवंक ना, पूण हांवें जें एग्रीमेंट केल्लें आहा तेजेर सगळें क्लियरली मेन्शन आहा की तेंच्यांनी कांय इल्लिगल करपाचें ना, तेंच्यांनी आपले लायसन्सीस आहा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवपाचे, अशें सगळें जो फॉर्मेट आसा त्या प्रमाणे सगळे हांवें टर्म्स घातलेले आसता। सगळ्यां कडेन एग्रीमेंट तसोच आसा म्हाजो आनी तेंच्यांनी ते लायसन्सीस आनी कितें आहात परमिशन्स ते ऑथॉरिटी कडल्यान घेवंक जाय आनी तशें तेंच्यांनी ते रन करूंक जाय। आतां हांगासर जर तेंच्यांनी फेक कॉल सेंटर चलयला जाल्यार ती तेंच्यांनी तें रॉंग केलां, तेजी तांकां शिक्षा मेळपाची ही म्हाजी इच्छा आहा। आनी बाकीचे जे कोण तेतून इनवॉल्व आहा तांकांय पुलीस इन्वेस्टिगेशन करून ताका ते बुक्सान प्रमाणे तेंचेर कारवाई करतलेच, तेतून डावट ना। एकूच म्हाजें सांगूंक सोदता सगळ्यांक कितें हे जे प्रिंट मिडिया वा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तेंच्यांनी जी बातमी आहा न्ही मातशी एक क्लियर कट छापपाची कित्याक ही प्रिमायसीस भाड्याक दिल्लेली आसली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.